नमस्कार आणि योगकार तुम्ही पळयता आवाज माझ्या गोयचो चॅनल। आझाद नगरी, फकीरबाग, खारेले, सदोबाग, डेकन टायर्स, आमगेले कोंबा, पेडा, लता थिंगाय हाय कितली इलिगल हावस तांकां सगळ्यांक रेगुलरायज करचे। नमस्कार गोंयकारांनो, आयकाया आयज हांव एक नॉर्मल म्हळ्यार एक नीज गोंयकार म्हळ्यार नॉट एज अ पॉलिटिशियन वा खंयच्या पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट करता ते भाशेन हांव उलयना। एक आम आदमी आसा म्हळ्यार कितें ह्या टायमार हे फक्त व्हिडिओ काडपा टायमार हांव नॉन पॉलिटिकल मनीस म्हळ्यार खंयचे पार्टीक सपोर्ट करनाय असो तशें करून उलयता। आतां हांव होच व्हिडिओ म्हगेलो ओके, होच व्हिडिओ हांव खंयचे पार्टीक सपोर्ट करना तसो उलयता ओके। आतां हेंच्यान तुमी चयल्लें इंटरनेट जे केबल इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट पोलांचे स्ट्रीट लायटीचे मारलेले सारके बुरशे दिसताले आनी हायकोर्टान पासून आपले बरे डिसिजन दिल्ले इलिगल ते काडचे आनी जायते बुरशे जाले, डॅमेज जाताले पोल आनी पोल डॅमेज जाले म्हणटा इंजर्ड ते पोल पडले म्हणटकच मागीर न्यू घालपाक गेले आमच्या पयशान न्हू ते। आनी इंटरनेट वाले सुशेगाद तेजे बांदून ते सगळे आपले पोट भरताले। देवान खंय सांगलें ना दुसऱ्यांक त्रास कराय आनी आपली पोट भराय ना, दुसऱ्यांक चिंतूंक जाय कित्याक पोल जमनीर पडोन तुटोन कितले इंजर्ड जाले मेले हांवें सगळें तुमगे व्हिडिओन सांगलें। आनी तितून भितर एक इनिशिएटीव गेल्ली म्हणटा आमगेलो काशीनाथ शेट्टी ओके, काशीनाथ शेट्टी हो नोडल ऑफिसर आसलो ओके। आनी तेणें सारकी एक कापोसा दिसो आमी सदां म्हणटाय न्हू जेन्ना गव्हर्मेंट सर्वंट कांय काम करना, ऑफिसर काम करनाय आमी तेंचे लोक ब्लेम घालताय, पयशे घेवन काम करताय, ब्रायब घेवन काम करताय, तुमी काम करनाय बसून आमचे कुस्तार पब्लिका कुस्तार पगार पयशे खाताय जायते लोक म्हणटाय न्हू ओके। आनी जेन्ना एक बरो ऑफिसर येता काम करपाक वयता तेकाय ते पोस्टा वयलो निकळायताय आनी दुसऱ्यांक हाडून दवरताय। तुमचे नोडल ऑफिसर मध्ये काढलो तेका इनिशिएटीव दिल्ली डिपार्टमेंटान इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान दिल्ली ती काढली तेगेली आनी कोणा दोग जाण दिले ओके नो प्रॉब्लम, ते काडले मुखार कांय प्रॉब्लम ना। पूण जो कोणा दोग जाणां पळय दिला नॉर्थाक सावथाक तेणी हें काम सुरू करपाक जाय। आनी आमगे डॉक्टर प्रमोद सावंत चीफ मिनिस्टरान सांगलें की 6 म्हयन्या भितर टायम दिला, एक्सटेंशन दिला, हें दिला तें दिला। आतां 6 म्हयन्या भितर वायर तुटले पडले आनी कोण तरी इंजर्ड मेलो जाल्यार कोण जबाबदारी? आमगे सीएम जबाबदारी घेतलो? वॉट इज इलिगल न्हू ओके। कित्याक हांव एप्रिशिएट करता आमगे वापस काशीनाथ शेट्टी वालोर तुका तुगेल चोयन तरी बाकी कोण आतां ऑफिसर आहाय ते काम ते तरी सारकी कामां लागल्या पुरो म्हाका खंयच्या गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटान काम करून घेवपाचें। हांव हे आतां काम करपा दिना मात कळ्ळें कोण हे भशेन कितें ते पॉलिटिशियनूय काम करपा दिनाय, पॉलिटिशियन आहाय ते काम करपा दिनाय ओके। तें जालें। आतां पयर आमी आतां आयज चयलां आमी मारवांगो MLA आमगेलो संकल्प आमोणकर तेणें काशीनाथ शेट्टी थिंग गेलो, थिंग कितें डिपार्टमेंटाक कितें प्रॉपर्टी आहा ती क्लियर करपाक सगळें करपाक गेल्लो। थिंगा लोकांक एकठांय जाल्यार MLA येवन MLAन थंय कसलें स्टेटमेंट केलो तो तें काम करपाक दिलें ना। काशीनाथ शेट्टी काम करपाक दिलें ना, काशीनाथ शेट्टी गेलो ओके बरें। मागीर MLA स्टेटमेंट करता की तूं कापास जाल्यार येवन दाखय, तूं कापास जाल्यार FIR घेयना, तूं कापास जाल्यार येवन दाखय, परतून सगळ्या बायलांक सांगून तुका मार घालपा लायतलो म्हणून। वॉट इज दिस इज नॉनसेन्स मरे सारकें नॉनसेन्स मरे। अशें करून उलोवप दादागिरी जालें मरे। कोण आहा बाय काय ना तुमच्या वयर CM आहा काय ना ती दादागिरी जाल मरे। गव्हर्मेंट सर्वंट तर आपले काम करता, ड्युटी करता, तेका तूं बायलां सांगून मार घालपा लायतलो? हे गोंयकार कोण? आमी शेटे बाब गोंयकार, तूंय गोंयकार, गोंयकार कोण? गोंयकारांक मारप जाल्यार आमकां आवटसायडर भायले लोक आमकां कित्याक मार घालपा नाय? हो काँग्रेसचे MLA BJP राचोय। दुसरें हांव डायरेक्ट आनीक सांगता, फाटल्यान पासून आमगे आमदार दिगंबर कामतान पासून मोतीर स्टेटमेंट केलो की मोती डोंगर को कोण हात लगाताय मैं देखते म्हणून। जेन्ना मॅटर कोर्ट आहा हो देखताय जाल्यार काँग्रेसांतल्यान BJP येवन दादागिरी मरे गेली सारकी आनी आमगे कितें पळयताय काय कितें जेन्ना कोर्टान मॅटर आहा तेन्ना आमगे आमदार डायरेक्ट धमकी दिता BJPन, बाबा CM आहा तूं, CM सर आहा तूं, त्या दोन्ही काँग्रेसाचे BJPन येयले तांकां तुमी घेयले कसो धमकीचो आमगे गव्हर्मेंट आसा। दॅट मिन्स हे काँग्रेस आसा अशी करता चलना दादागिरी बी न्हू। जी जाता संवय हिंग करपा आयलो हेंगे संवय ती मोडपा जाय CM सर। हे BJP भितर अशें चलपा दिवपा जायना। आमगे BJPचो कोण आहाय ते म्हाका दिसना केन्ना ओरिजिनल आमगे आहाय ते रावले BJPचे जिखोन येयले ते केन्नाय भशेन स्टेटमेंट करतले म्हणजे कट्टर BJPचे आमदार बी मिनिस्टर केन्ना केलें ना, आमी केन्ना आयकलें ना। हेजेर मातशें तुवें कारवाय करपा पडटली। एक ऑफिसर जर बरें काम करता ताका काम करपाक दिवपाक जाय, नाल्यार कसलो फायदो ना। सगळे डिपार्टमेंटी बंद करून उडोवपाची, सगळे डिपार्टमेंट बंद करून उडोवपाची। हांवें पयलेंच सांगलां की हांव एक आयज एक कॉमन मॅन खंयच्या पॉलिटिकल पार्टीक सपोर्ट करता तशें आयज उलयता आयची ह्या व्हिडिओ भितर। तर म्हाका हर्ट जालें कितें चल्लां काय म्हूण आमगेलें
काम करपाक सोदता ते ऑफिसरांक काम करता पुलीस डिपार्टमेंटान काम करपाक सोदता तांकां काम करपाक दिनाय फाटल्यान SP आहले आमगे सावथाचे सुनीता सावंत मॅडम काय बरें काम करताले तेकाय धांवडायली ताका लागून ते क्रायम वाडटाय बरो ऑफिसरान दोना म्हणटकूच क्रायम ते क्रिमिनल्स पळय आसा तांकां चान्स पडटा क्रायम करपाक बरी ऑफिसर आसली बरी एक्टीव आसली बरी काम करताली आपले ऑफिसर्स पळय आसले सावथाचे तांकां सारके अशें करून मिटींग करून हांव चयतालो पुलिसांचे विका 2 विका एक फावट तरी मिटींग जाताली सगळे सावथा पळय ऑफिसर आहाय PI जावं DYSP सगळे मिटींगे येताले ते कांयच करताले अपडेट्स घेताले तेंचे कडेन ताका एक जबाबदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आसली ताका एक फिकर आसली बाबा क्रायम मातशें कमी करपाक बरें काम करपाक आतां IAS ऑफिसर कोण येयले ते तांकां तितले पडोन वचपाना ते 6 म्हयन्यांतले 1 वर्स 2 वर्स ते परतून गेले दुसरे कडेन घेता ट्रान्सफर जावपाले पूण आमगे गोंयकारांक ते सगळें खबर आसली मॅडम सुनीता सावंत बरें काम करताली आनी आयज चिल्यांचो हें आतां केन्ना बरें ऑफिसरांक काम करपाक मेळटलें ऑन द लायन तांकां केन्ना येवपाक दितले डेट आय डोंट नो CM सर टू CM यू आर CM ऑफ द स्टेट तूं BJP टिकेट जिखोन येयला जावं बट यू आर CM ऑफ द स्टेट यू आर होल्डिंग द हायस्ट पोझिशन कळ्ळें न्हू CM सर तुका खबर आसता तें तुका सांगपा नाका हांव मामुली हांव बारीक मनीस तुगे जबाबदारी सगळे सारके हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव सगळे सारके तुका सगळे लोक तूं आमगे CM आमगेलो तुका सदां म्हणला तूं आमगेलो राजा आनी आमी तुगेली प्रजा ते हेंचें कितें जालें तें उलोवपाक शिकोवपाक जाय अशें करून इफेक्ट येता BJPचेर इफेक्ट येता तुगे पार्टीचेर हे भाशेन हांवें सांगलां आमगे ते BJPन आसले आमदार आहाय ते जिखोन येयले कट्टर BJPचे आमदार मिनिस्टर ते केन्ना हे भाशेन उलयले ना हांवें पासून आयकलें ना पयलीं आमगे आमदार उलयलो आनी आतां तो संकल्प बामणकार धमकी डायरेक्ट तो कोर्टा पासून धमकी दिवन गेलो कोण हात लागा तो मेन देखते आतां इल्लिगल पळय कितें आहा दॅट इज इल्लिगल न्हू तें मोडपाकूच जाय न्हू आनी नाल्यार एक काम करपाचें जे जाग्यार आतां मोती दोंगरा इल्लिगल आहा म्हणून तांकां एकवाय तांकां हें करपाक सोदताय न्हू हावज नंबर दिवन तांकां रेगुलायज करपाक सोदता जाल्यार मडगांव भितर कितलेच कोणी आमी गोंयकारा पासून इल्लिगल घरांक अजून हावज नंबर मेळना जावं ते आमगेले हिंगा आझाद नगरी फकीरबान खारेले सदोबान डेकन टायर्स आमगेले कोंबा पेडा लता थिंगाय आहाय कितली इल्लिगल हावज तांकां सगळ्यांक रेगुलायज करचे आमी गोंयकारांतली कितलीं घरां आहाय आमगे गोंयकार मूळ गोंय कितलीं घरां अजून तांकां हावज नंबर मेळना कोर्टान चलता आनी कितें आहा तेंगेले इल्लिगल भाडकायन धरता अजून मेळना काय तांकांय रेगुलायज करचे आनी हेजे मुखार एक पासून मडगांव भितर झोपडी येवपा दिवपा जायना व्हेरी सिंपल तो सगळ्यांक वाय ओन्ली मोती दोंगर आय एम नॉट अगेन्स्ट ऑन दॅट मोती दोंगर आमगे मोती दोंगर बरे वळखीचे फ्रेंड हांव तांकां तूं उलयलें ते सारकें चुकीचें आमगे आमदार उलयले अशें धमकी दिवप म्हणल्यार कोर्टान आसोन मॅटर आनी तेच तर आमी धमकी दिल्ली तीच तर आमी काशिनाथाक धमकी दिल्ली बारीक जाल्यार आमकां केन्ना गायन भितर गायन पुलीस सोदून खंयच्याय भोवन केस केसली सँक्शन लायन आमकां भितर घाता आसलेले आनी कोलवाळे धाडटा आसलेले कोलवाळे जेलीन धाडटा आसलेले जय हिंद जय गोवा जय मडगांव जय